मोगाळ बाबणानो आयज परतून देवाचें उतर नियाळोवंक आनी मागणें करूंक जेजूच्या नांवान हांव तुमकां आपणें दितां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजीं उतरां जावन आसात जिवी आनी गुणवंत. दोनीय वाटेन पाजलेले तोरसाडी भाशेन आमच्या आत्म्याच्या खोलायेन पर्यंत ती रिगतात. तुज्या उतरां वरवीं तूं आमकां नितळ करताय. तुज्या उतराचो फळ आमी संपूर्णायेन भोगोवंक ह्या वेळार तूं आमकां पवित्र आत्म्यान भर. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या. भाग्योन जुवावान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. अवेस्वर 8. आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत येयलो. सगलो लोक ताचे सरशीन जमलो आनी बसोवन तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पदवारान सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबें केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पदवारान सांपडलेलो. शास्त्रान मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारच्याक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलान घालूंक एक कसलेंय नीब सोदून काडच्याक ताणें अशें म्हणलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदें जाका पाtok ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल ती उरली. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें formonn मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें formonn मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. देवाचें उतर हें. मोगाळ बाबणानो, ही बायल समोरती मुखार आनी सगळ्या फुड्यान गुन्यांवकारी. पूण जेजू तिच्या बागा येवन उबो रावता आनी तिचे तर्फेन उलयता आनी शेकी तिका म्हणटा, हांवूय तुजेर कास्तीचें formonn मारिना. वच आनी ह्या फुडें तूं पातक करूं नाका. जेजू तिका पातकाच्या गुन्यांवकारीपणांतलें आनी पातकाच्या गुलामपणांतलें सोडयता. तिका एक नवें जिवीत दिता. एके भाशेन जेजू तिका म्हणटा, वच आनी आतां तूं एक बरें जिवीत जी. पूण उपरांत तिणें कितें केलें म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक कांय एक सांगिना. पूण हेंच मोगाळ बाबणानो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान घडटा. आमी जण एकलीं समोरती मुखार गुन्यांवकारी. सगळ्या फुड्यान आमी गुन्यांवकारी आनी सदांच मरो पर्यंत आमी गुन्यांवकारी आसतल्यांव, कित्याक आमी पुर्ती न्हय. हाका आमी पातकाचें गुलामपण म्हणटा. पूण आयज जेजू आमच्या बागा येवन उबो रावता आनी तुका आनी म्हाका म्हणटा, हांवूय तुजेर कास्तीचें formonn मारिना. वच आनी ह्या फुडें तूं पातक करूं नाका. आनी ह्या उतरा वरवीं जेजू आमकां पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडयता. पूण फुडें मोगाळ बाबणानो, ह्याच आवेस्वरान सांजवाच्या 8व्या आवेस्वरान वड 31 ते 38 पर्यंत आनी सांत पावलून गालिसियकारांक बरयल्ल्या चिटींत आमकां मेळटा तशें जेजू आमकां फुडें देवाची आपणायलेलीं भुरगीं जावंक, पूत आनी धुवो जावंक, देवाच्या राजाचे दायजी जावंक आमकां आपणें दिता. पूण हें दायज मोगाळ बाबणानो तुजें आनी म्हजें जातलें जाल्यार वच आनी ह्या फुडें तूं पातक करूं नाका. हांवूय तुजेर कास्तीचें formonn मारिना. हीं उतरां आमी आमच्या वेव्हारांत घालूंक जाय. हीं उतरां आमी आमच्या कर्तुबांनी पाळोवंक जाय. आनी जेजू दिता ती कृपा आमी आपणावंक जाय, भोव करून कुमसाराच्या साक्रामेंतान.
तेन्नाच की मगाळ बाबणानो पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टेल्या, देवाची आपणायलेली भुरगीं पूत आनी धुवो आमी जातल्या आनी देवाचें राज, सर्गीचें राज आनी हेर सगळें बरेंपण आमचें दायज जातलें. म्हटल्यार दर एक बरेंपण फावो त्या वेळार आनी फावो ते परी आमच्या जिवितांत येतलें. तर मगाळ बाबणानो, जेजून आमकां हे आपणे दिल्ल्याक आमी देवाक आमी वाखाणुया, ताची आमी स्तुती करुया. वय सोम्या जेजू, आमी सदांच समर्थी मुखार, तुजे मुखार, हेर सगळ्या फुड्यान गुन्यांवकारी. आनी हें जावन आसा आमचें पातकाचें गुलामपण, आनी तूं आमी मरो पर्यंत आसतल्या. पूण आयज तूं आमच्या बागा उबो रावताय. आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय, हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मॉन मारिना वोस आनी ह्या फुडें तूं पातक करूं नाका. आनी तूं आमकां गुन्यांवकारीपणांतलें, पातकाच्या गुलामपणांतलें सोडयताय. आयच्या दिसा सोम्या तूं आमकां सर्गींच्या राजाचे दायजी, देवाची आपणायलेलीं भुरगीं पूत आनी धुवो जावन तूं आपणे दिताय म्हूण आमी तुका वाखाणटा. कित्याक सोम्या जेजू, तूं बापाच्या उजव्याक रावलाय. दीस आनी रात तूं आमचे पासत विनंती करताय. तूं आमकां पातकांतली मुक्त करताय. कित्याक आमची पातकां नाटक करता तसली एकूच बळी तूं जावन आसाय. आनी तुज्या रक्तान तूं आमकां शुद्ध आनी निर्मळ करताय. आनी ही सुटका, ही सोडवण आनी एक नवें जिवीत तुज्या नांवान आमकां फावो जाता देखून आयच्या दिसा आमी तुका वाखाणटा, तुका आमी महिमा दिता. रिबाहाराला महारा इशिकी देरीरा महारा रिखिरीरा महारा इसिकी देरीरा महारा इशिकी देर रिखिरीरा मा खेरीला महारा इसिदी देरा. हालेलुया, हालेलुया. महिमा तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. एकलोच तूं आमच्या आत्म्याचो तारो, एकलोच तूं आमचो सोडवणदार. तूं आमच्या बागा आसतना कोणाच्यान आमचेर आड राव येता, कोण आमची शीण करतलो, कोण आमचेर गुन्यांव घालतलो, कोण आमचेर बोगलांता तापतलो. तूं आमकां मुक्त करताय. तूं आमी निरपराधी म्हूण बापा मुखार तूं सिद्ध करताय. हालेलुया. तुज्या रक्तान तूं आमकां नितळ करताय, निर्मळ करताय देखून आमी तुका अर्गां दिता, तुका वाखाणटा. तुजी दिनवासनी आमी उसारता. रिबा खेरीरा महारा इशिकी बहारा ला खेरीला महारा इसिकी देरीरा महारा रा रिबाहारा ला खेरीला महारा इशिकी देरीरा महारा इसिदी दे दे दा 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 राबा खेरीला महारा इशिकी महाला ला 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 रिबाहारा रा खेरी दा महारा इसिदी दे दा 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 देहीरीला महारा ला 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 ला. हालेलुया, 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 हालेलुया. तूं आमचो बावड, तूं आमचो बरवसो. आमच्या अस्कतकायेन तूंच आमचो आदार, आमची गटाय. तूं आमकां कृपा दिताय. महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आयज तुजे आपणे आमी देवाची आपणायलेली भुरगीं जावच्याक, पूत आनी धुवो जावंक, सर्गींच्या राजाचे दायजी जावच्याक आमी स्विकारता, आमी ते मानून घेता. सदांच सोम्या तुवें दिल्ल्या कुरपेन हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मॉन मारिना वोस आनी ह्या फुडें तूं पातक करूं नाका. ह्या उतरां प्रमाणें जियोंक, ही तुजी उतरां आमी वेव्हारांत घालूंक, ही तुजी उतरां आमच्या कर्तुबांनी आमी पाळोवंक आमी तुका पास दिता. तुजी कृपा कुमसारांत खिरीतपणी आमी आपणावंक आयज आमी निचेव करता आनी काळजांत थावन सोम्या आमी तुका भास दिता. सोम्या ह्या वेळार तुजें राज आमचेर येता. तूं आमकां पवित्र आत्म्यान भरताय. पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां बुजवण दिताय, तूं आमकां बोध दिताय. पवित्र आत्म्या वरवीं सोम्या तूं आमचेशी रावलाय आनी सदांच तूं आमच्या सांगाता रावून तुजो आदार आमच्या जिवितांत आसतलो. तुजी मजत तूं आमकां दितलोय आनी आमचो आत्मो, आमचें जिवीत तूं सासणाक सांबाळटलोय म्हूण आमी तुका हरगां दिता, वाखाणटा, दिन वाचता. ह्या वेळार तूं आमकां पवित्र आत्म्यान भरताय. पवित्र आत्म्याची भरती तूं आमकां दिताय. पवित्र आत्म्या वरवीं सोम्या तुवें आमचेर सावळी घातलाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. महिमा तुका, वाखाणी तुका, स्तुती तुका सोम्या. रिबा खेरीला महारा इशिकी देरीरा राबा खेरीला महाला ला 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 खेरी दा बहाला ला 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 देहेरीला महारा इशिकी देरीरा महारा इसिदी दे 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 दा. ये सोम्या जेजू, आमच्या काळजाचें दार आमी तुका उगडटा. आमच्या अस्कतकायेन तूं राव.
तूंच आमकां आयज वाट दाखयताय आनी तूंच आमकां मुक्त करताय. हातकाच्या गुलामपणांतले सुटोन स्वतंत्रपणी देवाची भुरगीं पूत आनी दुवो जावन ह्या संवसारान जिवन म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. मनोद बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसा आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. मोगाळ बाबडानो, ही कृपा आमी खेरीतपणी आनी खोलायेन कुमसाराच्या साक्रामेंतांत आमी आपणावया. पवित्र आत्म्याची भरती तुमच्या जिवितान आसूं. देव बरें करूं.